महेश बाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. खंय कमी पडटात आनी हाका जबाबदार कोण? कारण ज्या तरेन तरणाट्यांचे जीव वतात ते तर आतां आनी पळोवपाक जायना. दर दिसाक तीच तसल्योच बातम्यो, तीच ब्रेकिंग आमकांय वीट येवपाक लागला. एक पुलीस अधिकारी म्हूण अशें कितें जालां की हें थांबच ना? पळय, एक सगळ्यान पयलीं एक्सिडेंट जावप आनी कोणाच्या घरांतलो मनीस वचप, चडसो एक्सिडेंटाक वता तो घरांतलो कर्ता पुरुशूच आसता. तो भायर कामा खातीर भायर सरिल्लो आसता, नाजाल्यार तांचो एक यूथ आसता. आनीक बरो ना जावन वचप, जाणटो ना जावन वचप एक वेगळी गोश्ट आसता. बरो कणकणीत मनीस गेल्लो भायर टाक करून एक्सिडेंटाक वता, घरा कडेन फोन येता. आय कॅन इमॅजीन, हें हांवें पळयलां म्हजे सर्विसेक एंटायर कॅरियराक. ताची फॅमिली डिवास्टेट जाता सारकी. त्या अर्थ ताजी जर चुकीन जाला, ताकाय खबर आसता की आपणें अशें रॅश एंड नॅग्लिजंट चलयलें जाल्यार आपूण मरपाक शकता म्हणून. आनी दुसरो जो आसता इनवॉल्ड, ताकाय खबर आसता बाबा आपणी अशी गाडी चलयल्यार कोणीय लागलो जाल्यार तो मनीस मरपाक शकता म्हणून. सो आनीक दुसरी दुर्दैव कितें काय म्हणल्यार, एक्सिडेंट जालो, मनीस मेलो, तूं जो आरोपी म्हणून कोणाक थारायता तो पुलीस स्टेशनार ताका व्हरता, तो एक सायन मारता, आपली डिटेल्स दिता, आधार कार्ड दिता, आनी विदीन फ्यू मिनिट्स ऑर आवर ही इज आउट ऑफ द पुलीस स्टेशन, इज ऑन बेल. आतां एक पुलिसाचो सारको वायटल रोल म्हणल्यार डिसायड करपाचो चूक कोणाची ती. आतां एक स्टिरियोटायप पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन जर आमी करशा की ना बसीन जर मोटरसायकली मारलो, बसीची मिस्टेक, ल्हान गाडयेक जर व्हडली ट्रकान मारलो जाल्यार ट्रकाची मिस्टेक, ही एक प्रोबेबिलिटी आनी एक तांची ओल्ड एक स्टिरियोटायप अशें आसना नॉर्मली. हांवें आतां हे जे कांय भुरग्यांचे एक्सिडेंट जाले ते पळयल्या. मायनर्स, थोड्यांक लायसन ना म्हणून ताका मारपाचो बाकीच्या गाडयांक अधिकार दिवना. लायसन नासतना चलोवप एक ऑफेन्स, पूण लायसन नासतना जो चलयता ताजेर हाडून दुसरी गाडी घालप, नो, यू कॅनॉट जस्टिफाय दॅट. तातूंत मिस्टेक दोगांची आसता. जो कोण ताका ताजेर गाडी मारता ताजी मिस्टेक आसता, आनी मेल ताजी विदावट लायसन चलयली म्हणून ताजी आसता. ना बरोबर. आनी ऑन दॅट पॉयंट दिलीप बाब, म्हाका महेश बाबान बरे भशेन सांगलें की एक्सिडंटाच्या बाबतींत आमी स्टिरियोटायपींग करपाक उपकारना. प्रत्येक केस वेगळी आसता, प्रत्येक केसी कडेन वेगळे दृश्टीन पळोवपाक जाय. आनी ताणें रॅश एंड नॅग्लिजंट ड्रायव्हिंगाचोय मुद्दो काडलो. तुमी ह्या एक्सिडेंटाक रॅश एंड नॅग्लिजंट ड्रायव्हिंगा पुरतेच मर्यादीत करतात काय तुमकां ताज्याकी भायर वचून आनीक कारणां दिसतात? फर्स्ट ऑफ ऑल महेश बाबान म्हणल्या पेक्षा एक्सिडेंट न्ही, हांव गेली म्हाका दिसता जवळ जवळ म्हाका 26 वर्सां हे रोड सेफ्टी इंजिनियरिंगाचो एक्सपिरियन्स, आनी गेल्या 12 वर्सां NGO गोवा रोड सेफ्टी फोरम रोड सेफ्टीचेर काम करता. ह्या हेतूंच्यान जेन्ना आमी पळयता तेन्ना म्हाका एक्सिडेंट हांव म्हणपाक, आय रिफ्यूज टू से एक्सिडेंट, इट इज अ क्रॅश टॉक. क्रॅश कित्याक तर एक्सिडेंट म्हणजे समथींग अनप्रेडिक्टेबल. हे जे पळयता हें सगळें प्रेडिक्टेबल. कित्याक प्रेडिक्टेबल? जे गाडयो रस्त्यार ज्यो चलयतात न्ही ते फीट आसा चलोवपाक, तांकां रुल्स ऑफ रोड कळटा. आतां गाडयो फास्ट स्पिडीच्यो येयल्ल्यो आसा, फास्ट चलता, रस्ते वायडनींग चलता, म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो ग्रो जाता, पूण आमचे ड्रायव्हर स्किल्स बी ग्रो जायना. तर भायर स्पिडीन गाडयो चलता, पूण तांकां ते एलिजिबल आसा लोक ड्रायव्हर, तांकां खबर आसा सायडीच्यान कोण येवचो ना, फुडल्यान कोण येवचो ना. हांगा कांयच खबर नासतना आमी जस्ट रस्त्यार गाडी धांवडयता. म्हणून हे क्रॅशीस, हे एक्सिडेंट न्ही. सो पळोवपाची गरज आसा आमचे लायसन्सींग जो प्रोसेस आसा हो कसो आसा. लायसन्सींग प्रोसेस ड्रायव्हिंग स्कुलाक कितें करता हेजेर कोणें तरी एक लोकायुक्तान कंप्लेन केल्ली 2018 की ड्रायव्हिंग स्कुलाचो अप टू द मार्क ना म्हणून. जाल्यार गव्हर्मेंटान कितें केलें तर तेजें ऑडीट केलें. एक कंपनीक दिलें ऑडीट एक 40 लाखांक, आनीक ऑडीट रिपोर्ट मेळ्ळो, तेजेर तेणी सांगलें इन्स्ट्रक्टरांक नॉलेज ना म्हणून. 18 ते 22 सरकारान कितें केलें, तेजेर कितें एक्शन घेतली. सो जेन्ना आमी रॉ ड्रायव्हर तयार करतले तेन्ना हेजें फळ हेच मेळत रावतलें आमकां. तूं म्हणटा सुरवात थंयच्यान जाता. यतीश बाब, आमी बाकीच्या मुद्द्या भितर या, बट ताणें 2018चो मुद्दो काडलो. आमी पळयलां की रोड सेफ्टी कावन्सिलाची लास्ट मिटींग सुद्दां 2018 जाल्ली. हो जो ऑडीट रिपोर्ट आसा तोय 2018 जाल्लो.
एक्सिडेंट वाढले की प्रशासन अकस्मात गतिमान जाता, मिटींग घेता, हे करता, मागीर 1 म्हयन्यान परत सगळें सुस्त जाता. तुमकां हांव फक्त एक राजकारणी म्हणून न्ही, स्पोक्सपर्सन म्हणून न्ही, जाल्यार एक आदवोगाद म्हणून तांकां कायदोय खबर आसा. खंय चुकता आमचें? I think that while law is there and it sort of supplements itself with times and necessity and situations, execution of law is also being done. Improvement asung jay, astale, zatle, all that is part of administration and it is going in that direction. But the third thing which I would want to stress is that responsible driving. I mean, हो खूप महत्वाचा विषय and I must say that Mr. Naik also is doing a lot of work on that. Similarly, there are a lot of institutions. Similarly, there are a lot of public spirited persons who are doing a lot of work and a lot of people are dedicating. एक जो मुद्दो दिलीप बाबान काढलो की आमची सुरवातच चुकीची जाता. लायसन दितनाच तो मनीस खरेंच ट्रेंड आसा काय ना हाजे कडेनच जेन्ना आडनदर जाता. डोंट यू थिंक एडमिनिस्ट्रेशन शूड नाव व्हेरी सिरियसली फोकस ऑन आमी लायसन कशें दितात No, you know. एटलिस्ट ती गजाल पयली गजाल न्ही. No, if you see over a period of time, the Department of Transport has done a lot of restructuring in processes, mechanisms, and practices. I mean, issuance of license is no longer a procedure which was many years ago. आता तुझे biometrics असा, तुझे your eye, this they take, and so many details. See, times have changed, systems have improved. But as I said to you, improvement is a continuous process and there is no stop to improvement. Having said that, I would wish to state that unless we as citizens, we as drivers of four-wheelers, riders of two-wheelers, behave very responsibly on the road by thinking of the other person on the road, whether he's a pedestrian. I see so many accidents where vehicles are on the pavement. They dash the lamppost. I mean, self-accidents, human errors, human sort of negligence. I mean, all these things I think we should do away with through responsible driving.